नमस्कार, पळोवया प्राइम खबरो। देशाची सुरक्षा कमी पडूंक दिवचोना, व्याप समजूंक 15 दियात। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकाराचें उतर। पर्रीकार मेळ्ळो तिनूय सेना मुखेल्यांक। लखनौ सावन भरलो राज्यसभेक अर्ज। उपमुख्यमंत्री फ्रांसीस नवो गृहमंत्री जावपाची शक्यताय। प्रमोद सावंताक भलायकी सूत्रां सांगतात मुख्यमंत्री पार्सेकार अर्थ मायनिंग शार नगर नियोजन दवरतलो आपल्या कडेन। प्रुडंटाचो खासा रिपोर्ट। श्रीपाद भाऊक पर्यटनाचे स्वतंत्र मंत्रीपदावेल्यान देंवयलो। भलायकी मंत्री JP नड्डाच्या हाताखाला भाऊ भलायकी आनी कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री। आयुष्य येवजणेचे स्वतंत्र राज्यमंत्रीपद। मायनिंग बंदीचे 2 वर्सांक गोंयाक 31,000 कोटीचो फटको। बेकायदेशीर गजाली करपी घेतात ई पावणी। शिवानंद साळगांवकाराची प्रुडंटाचे हेडॉनात वक्तव्यां। आनी गोवा राज्य सहकारी बँकेचो चेअरमॅन फळदेसाय आड घाल्ले अविश्वास थारावाचेर 25 नोव्हेंबराक बसका। प्रतिनिधी धाडचो म्हूण हायकोर्टाचो केंद्रीय सहकार निबंधकाक आदेश। खबरो विस्तारान। देशाची सुरक्षा कमी पडूंक दिवचो ना, रक्षा मंत्रालयाचो व्याप समजून घेवंक 15 दियात म्हूण नवो केंद्रीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकार मिडिया कडेन उलयलो। सोमारा ताणें उत्तर प्रदेशांत लखनौ सावन राज्यसभे खातीर अर्ज घालो। 36वो रक्षा मंत्री म्हूण ताबो घेतले उपरांत दिल्ली तो तिनूय सेना मुखेल्यांक मेळ्ळो। इतले मजगतीं श्रीपाद भाऊक पर्यटनाचे स्वतंत्र मंत्रीपदावेल्यान देंवन केंद्रीय भलायकी मंत्री JP नड्डाच्या हाताखाला भलायकी आनी कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री केला। आयुष्य येवजणेचे स्वतंत्र राज्यमंत्रीपद ताका दिलां। मनोहर पर्रीकार केंद्रीय रक्षा मंत्री म्हूण दिल्ली पावलो। ताणें सोमारा सकाळीं उत्तर प्रदेशांतले लखनौ सावन राज्यसभे खातीर उमेदवारी अर्ज भरलो। गोंयचो आदलो ॲडव्होकेट जनरल आत्माराम नाडकर्णी ताचे बरोबर आशिल्लो। अर्ज भरतकीच थंयचे आमदार खासदाराक घेवन पर्रीकाराची हजारांनी लोकां बरोबर रॅली काडली। अर्ज भरूंक गेल्ले कडेन पर्रीकार मिडिया कडेन उलयलो। आई एम फीलिंग प्राउड। ये प्रदेश जिसने बड़े बड़े नेता दिए, रामकृष्ण की भूमि, जहाँ से पूरे देश को, देश का इतिहास की एक स्टार्टिंग पॉइंट है, ऐसे प्रदेश को रिप्रेजेंट करने का भाग्य मुझे मिला। इसलिए मैं बहुत खुद को लकी समझता हूँ। I consider myself lucky and I assure that with best of my abilities, not only I will serve the nation, but also ensure that whatever my skills and abilities are there, ये यूपी के लिए भी उसका काफ़ी इस्तेमाल हो, इसकी मैं आप सब लोगों को एक गारंटी देती हूँ। I won't allow the country to be defenseless against the enemy, that be assured। मेरा काम है targeted completion of whatever is required to strengthen India through the defense forces। प्रधानमंत्री, विदेश व्यवहार मंत्री, गृहमंत्री, अर्थमंत्री आणि सुरक्षा सल्लागाराबरोबर रक्षा मंत्री म्हूण पर्रीकार 6 जाणांचे देशाचे सर्वोच्च सुरक्षा समितीचेर आसतलो। गोंयाकूय हो मोठो मान। मात दुसरे वटेन पर्यटन खात्याचो स्वतंत्र भार सांबाळपी राज्यमंत्री श्रीपाद भाऊक थंयच्यान देंवोवन भलायकी आनी कुटुंब कल्याण राज्यमंत्रीपद दिलें। भलायकी मंत्रालयांतलेंच आयुष्य हें स्वतंत्र राज्यमंत्रीपद भाऊक दिलां। केंद्रीय भलायकी मंत्री JP नड्डाच्या हाताखाला भाऊ राज्यमंत्री म्हूण कारभार सांबाळटलो। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। उपमुख्यमंत्री फ्रांसीस डिसोजा गोंयचो नवो गृहमंत्री जावपाची शक्यताय आसा, जाल्यार सांखळेचो आमदार प्रमोद सावंताक भलायकी मंत्री करपाचें थारिल्ल्याच जमा। बीजेपीतल्या खासा सुत्रांनी प्रुडंटात सांगले ते प्रमाण मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार अर्थ मायनिंग आनी शार नगर नियोजन खातें आपल्या कडेन दवरपाक सोदता। पळयात एक्सक्लुझिव्ह रिपोर्ट। मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकाराच्या नव्या मंत्रिमंडळान कितल्योश्योच नव्यो गजाली आसतल्यो, मात तोंडात चडशी तीच आसात। नवो मुख्यमंत्री थारायतना उपमुख्यमंत्री फ्रांसीस डिसोजा आनी सभापती राजेंद्र आर्लेकारा कडेन जाल्ले चर्चेन थारायल्ले तडजोडीचे फॉर्म्युला प्रमाण गोंया खातीर स्वतंत्र गृहमंत्री आसतलो। नव्या मंत्रिमंडळान अशे बदल जाव येतात।
उपमुख्यमंत्री फ्रांसिस डिसोजा गृहमंत्री, प्रमोद सावंताक मंत्रिमंडळांत सुवात, प्रमोद सावंताक भलायकी मंत्रीपद, उरिल्ल्या मंत्र्यांक चड करून सद्याचीच खात्यांनी बारीक सारीक बदल जाव येतात. मुख्यमंत्री कांय म्हत्वाची खाती आपल्या कडेन दवरपाची शक्यता आसा. मुख्यमंत्र्या कडेन उरूं येतात ती खाती अशीं: अर्थ, खण, शार आनी नगर नियोजन, शिक्षण आनी प्रशासन खातें. सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण आवेर्तान फुर्तादाक पार्सेकाराच्या मंत्रिमंडळांत सुवात मेळची ना. भाजपांतल्या राजकी पंडितांनी अशें थारायलां. मिकी पाशेकोक मंत्रिमंडळांत घेतले. आवेर्तान फुर्तादाक मंत्रिमंडळांत सुवात ना. मिकीक खंयची खाती दिवप ताचेर विचार चल्ला. साश्टीन बीजेपीची पाळामुळां घट करूंक मिकी मंत्री. आवेर्तानाचो तितलो फायदो ना. भाजपाचें गणीत. दिल्ली मनोहर पर्रीकाराचे सोपूतविधी सुवाळ्याक गेल्ले उपमुख्यमंत्री फ्रांसिस डिसोजा धरून बाकीचे मंत्री गोंयांत परत पावले. मंत्रीपदाचो सोपूत घेतिल्ल्या मंत्र्यांक बुधवारा खाती वाडटले म्हूण फ्रांसिसान सांगलें. केंद्रीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकाराचे हजेरेन ही गजाल जातली. उरिल्ल्या मंत्र्यांकडेन खाती तशीच उरतली. उरिल्ल्या मंत्र्यांच्या खात्यांनी मोठे बदल जावचे ना. बारीक सारीक बदलांची शक्यताय न्हयकारूं नजो. कांय जाणांक आदल्या मुख्यमंत्र्यान दवरिल्ले खात्यांतली आनीक कांय खातीं मेळूं येतात. ब्युरो वांगडा प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी रिपोर्टर दिशांत परब. शहा आयोगाच्या रिपोर्टा वेल्यान गोंय सरकारान मायनिंगाचेर बंदी घाल्ल्यान फाटल्या 2 वर्सांत गोंयांत 31,000 कोटींचो फटको बसला. गोंय मीन निर्गतदार संघटनेचो अध्यक्ष शिवानंद साळगांवकार प्रुडंटाच्या हेड ऑनांत उलयलो. बेकायदेशीर गजालींनी घुसपल्ल्या लोकांक पावणेंत वांटो घेवंक दिवप न्ही हेंय तो उलयला. राजकी इत्साशक्ती असल्यार बेकायदेशीर मायनिंगांत घुसपल्ल्यांक बुद्ध शिकोवप शक्य आसा म्हणूनय तो उलयला. एसआयटीज खंयच्यान प्रत्येक कडच्यान हें येता पूण कितें एका सोक्ष मोक्ष लागले जाल्ले बरें न्ही. आतां कशाले धंदो बंदूच आसा. ते सोमते सोक्ष मोक्ष जावन 6 म्हयने दिले जाल्यार बरें, पूण सोक्ष मोक्ष काबार जाल्यार बरें एका फावटी. ना ते उठले सुटले सदांच एक किटकिट नाका. अशी परिस्थिती भितर तुमकां खरेंच दिसता की जे इल्लिगॅलिटी भितर आशिल्ले तांकां पनीश करप शक्य आसा? जाय गव्हर्मेंटाक जाय जाल्यार शक्य आसा. आसा. Even in e-auction, there are some traders who been allowed to participate, who have got cases against them. So I mean, that's a dichotomy I can't really understand. Whatever. I think something like 31,000 crores of gross revenue to the nation is the loss, and out of which I would say 10,000 crores is the export duty alone. And 1,800 crores would have been the royalty payable to the Goa government, in addition to various other, VAT and service taxes, etc. त्या बोवाळा भितर 35,000 कोटी धरपाचे बोवाळा भितर आमी आनी 31,000 कोटी गमावन बसले. गोवन गेले न्ही आमचे. आनी जालें कितें आतां परत येवपाचें ना, बिकॉज हे सगळो लो ग्रेडवर आतां विकपाचो ना. देयर इज नो मार्केट. नो मार्केट. गोवा राज्य सहकारी बँकेचो चेअरमॅन उल्हास फळदेसाय आड अविस्वास थारावाचेर 25 नोव्हेंबराक चर्चा जातली. बसकेक प्रतिनिधी धाडचो म्हूण हायकोर्टान केंद्रीय सहकार निबंधकाक निर्देश दिला. 15 संचालकांतले मुळे गटाच्या 8 जाणांनी चेअरमॅना आड अविस्वास थाराव घाल्लो. फाटले फावट थाराव चर्चेक आयलो तेन्ना सहकार निबंधकान प्रतिनिधीच धाडूंक नाशिल्ल्यान बसका बारगळ्ळी. निबंधकाक प्रतिनिधी धाडूंक लावचो म्हूण विशय परत हायकोर्टांत गेल्लो. आता घेऊ एक विराम.